was received proposing the name of Shri Rohit Joe Mansarat. No other candidate had filed for the said post and no withdrawals took place within the stipulated time. I would like to ask you whether you want to withdraw. Since the candidate has signed a nomination form himself and there is no other candidate to pay, I declare Shri Rohit Joe Mansarat duly elected unopposed as the mayor of the corporation city of Panji. Election of deputy mayor. Here also, we have received only one nomination form proposing the name of Shri Vasant Akshekar. No other candidate has filed for the same post. As a matter of procedure, I will ask Mr. Akshekar if he wants to withdraw. Since there is no other candidate to pay, I declare Shri Vasant Akshekar मिराबाग येवपी बंधाऱ्याचो प्रकल्प स्क्रॅप करचो म्हूण मिराबागच्या थळाव्यांनी 2 दीस फाटीं मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्र्यां बरोबर बसका घेतिल्ली. बंधाऱ्या संबंधीत सगळीं कामां बंद करतले म्हूण सरकारान तांकां आश्वासनूय दिल्लें. हाचेर 2 दिसां भितर लेखी जाप दिवची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्ली. 2 दीस सोंपले तरी थळाव्यांची मागणी पुराय केल्ली ना. सीएमान आमकां पयलींच प्रश्न केलो की बंधारो तुमकां जायो काय नाका. आमी ताका सांगलें आमकां बंधारो नाका तो नाकाच पूण तेजे संबंदीत जे कितें कामां तुमी केली कडेन आहा ते बंधाऱ्या संबंदीत ती बसून तुमी ती कॅन्सल करून उडयात आनीक आमकां तेजे विशीं आनी कांय आमकां हेंच नाका म्हूण सांगलेलें पूण तेणी अजून तेजेर कांयच हालचाली करूं ना कांयच करूं ना. सरकारान सामकेच दोळ्याचेर आनी कानाचेर केस लांब करून सोडल्यात गायी असो एक आतां प्रश्न मना येवपाक लागला. आतां आमकां आझाद मैदाना शिवाय आमकां गेल्या शिवाय दुसरो पर्याय ना. जी ग्रामसभा आसा तेणी कॅन्सल केली. आमी जे कांय विशय तांकां बरोवन दवरलेले ते विशय ग्रामसभेक काडपाक ते विशय ते आमकां बरोवन दवरलेले ते म्हाका दिसता तेणी वाचले पळयले पूण हेंचो सुटा तेंचे कडेन जावचे ना आनी आमी हांगसर घुस्पोन पडटले आनी सादारण तेणें आपली बिराड कवळिलें. आयज 48 दीस जाले कडेन आसा अजून पर्यंत आमकां गव्हर्मेंटान जे आमचे डिमांड आशिल्ले स्क्रॅप करपाचे ते आमकां अजून पर्यंत दिलें ना. तुमी जो हो पयलीं 400 कोटीचो जो प्रोजेक्ट हे केले कडेन आसा तो पयलीं तांकां स्क्रॅप करा म्हणून आमी सांगलें. ते आपल्यालें हें अशें म्हणल्यार सोडपा रेडी ना आनी आमकां तें प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप म्हणपाक रेडी ना. पूण आमचे सगळे लोकांनी डिसायड केले कडेन हे जे 3 मतदारसंघाचे 8 गांवच्या लोकांनी डिसायड केले कडेन आसा की आमी फाल्यां आझाद मैदानाचेर वचून बसतले आनी कितले टायम बसतलो जो पर्यंत आमकां हें मेळना रिटर्न मेळना इन रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमी हांगसरलें उठपाचें ना. पंचायतीन गेल्ले वर्सां सांगलें आमकां कितेंय हो इशू आसा म्हणल्यार बंधाऱ्याचें कितें हें करपाचें आसा जाल्यार आमी तुमचे फाटीं रावता म्हणून पूण अजून पर्यंत तेंचें तें आमकां कांयच हें मेळना. पूण आमकां कळ्ळें तें हें सगळें प्रेशराचेर हें सगळें घडटा आनी तेणी तें कॅन्सल केलां. सो बिलेशें दिसलें ते हय तशेंच म्हणपा पडना आतां. गांवचे जे कोण सपोर्टर आसा ते डायरेक्ट आझाद मैदानाचेर सोमाराक आंदोलन करतले अशी तांच्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्ली आसा. स्क्रॅप लेटर हातीक पडना ते प्रमाणे ते फाटीं सरपाना अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. स्टुडंट मिडिया खातीर मिराबागाच्यान अक्षय सावड्डेकर. काल कलंगूटच्या खून प्रकरणी कलंगूट पुलिसांनी कोमल बारस्कर हो एमपीचो एका अरेस्ट केल्ली आसा काल रातीच आनी आयज ताका म्हापशेच्या JMFC कोर्टान रिमांडा खातीर प्रोड्यूस केलो. तेन्ना म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ताका 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. आनी ह्या कालच्या मर्डर केसीन आनीकूय जे हे आसात एक्यूज आहात ते अरेस्ट जातले अशी आमकां पुलिसा कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. जे एक्यूज आहात ते एक्सपॉन्डिंग आसात. कलंगूट पुलिसांचो तपास चालू आसा. चिमला ग्रामसभेत बरेच मुद्दे तापले. जमीन धनियाच्या मान्यताये बिगर
खाजगी सुवातेर ग्रामसभेचें आयोजन केल्ल्यान जमीन धनी ग्रामसभेत पिकार जालो. युनिटी मॉलाचो विशय तापलो. पंचायतीच्या अर्थसंकल्पाकय विरोध. तर तेणे कितें आसा हें कॉपी पेस्ट केला कळ्ळें न्ही आणि विचित्र बजेट सगळें म्हणजे हितून तेंच्यांनी आपलें कितें आसा स्वताक उगडे पाडलेले आसा. जेन्ना 5 करोडाचे तुमी हें करता कितें बजेट करता तितून फक्त 70 लाखूच आसा ते खर्च जाता कळ्ळें न्ही. सो हे बरोबर जायना न्हू. रिअलिस्टीक बजेट ना इट वॉज नॉट रिअलिस्टीक बजेट. पूण आयज आमी तें हें करूंक ना, पास करूंक ना. ताका सांगलां फुडली आतां ग्रामसभा येतली न्हू तेन्ना ते सारके रिअलिस्टीक सारके घेवन यो म्हणून. आनी म्हाका दिसता आयज मातशे थोडे वयर सकयल आवाज एकमेकाचेर चडटात न्हू पण एकदम शांतपणान बरे तरेन सगळ्यांनी आपले मुद्दे मांडलेले आसा. लास्ट इयर बजेट पळोवन तेजे प्रमाणे आमी एरिया आतां कितके तुका मार्क खबर त्या प्रमाणे आमी इन्क्रीज करता. तेजे प्रमाणे पळय खंय हांवें तेंकां म्हाज्या विलेजान सगळ्यांक विचारलेलें आहा तुमकां जर दिसता कितें की खंय करेक्शन करपाक जाल्यार तुमी आमकां सांगा इन्फॉर्म करा. तुका मार्च 31 पासून लास्ट डेट आसलेली एक्चुअली बजेट तुजो हें करपाक. आतां तू फुडें वचता पळय आमी रोखडीच आतां ना हांव सगळीं आतां परतून रोखडीच आमी एप्रिलान ग्रामसभा रोखडीच काडटली. कित्याक आतां तुमकां जाणा कित्याक रोखडोच पावलो आतां फर्स्ट आमी सेकंड विकान येवन आमी काडूंक शकता ग्रामसभा. आदी गांवच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करा. जो मेरेन अभ्यास पुरा जायना तो मेरेन गांवांत नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्ही. ओल्ड गोवा ग्रामसभेत ग्रामस्थांची मागणी. जे पळय इश्यू येयल्ले आसा तेंचेर सगळ्यांचेर आमी रेजोल्युशन धाडटले. ज्या प्रमाणे आमकां इश्यू येयल्ले आसा पॉयंट आमचे डिस्कस जाल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी रेजोल्युशन घेतले आनी धाडटले कन्सर्न डिपार्टमेंटाक. 39 सगळ्यांनी ओपोज केल्ले आसा ते रेजोल्युशन आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटले. गार्बेज आनी खुबशे बारीक बारीक जे लोकल हे आसले ते आसले पूण तितून मेजर जे आसलेले म्हणल्यार एक 39A जो पळय एक सबंद गोंयभर घासता तो एक स्क्रॅप करचो अशें लोकांचो डिमांड आसलो. मेजर इशू आमचे जे आमचे आतां गोंयभर चालू आहा जे आमचे झोन चेंज जाता सो ताका लागून आमचो जस्टीस फडणीस बाब आसलो तेजे 10 पॉयंट प्रोग्राम चालू आसलो. सो ते 10 पॉयंट चार्टर्डाचे प्रमाणे आमी आयज तो चार्टर्ड आमच्या ग्रामसभेक पास करून घेतला. म्हाजो एक मेन पॉयंट आसलो तो कॅरिंग कॅपॅसिटी. सो ओल्ड गोवाची कॅरिंग कॅपॅसिटी जाल्या शिवाय न्यू मेगा प्रोजेक्ट्स अलाव करूंक ना. कित्याक ओल्ड गोवा जावन एक युनेस्को लिस्टेड सायट आनी जायते प्रोजेक्ट्स येता आनी कदंबा प्लेटोक आमकां आजून पासून उदक ना आनी त्या भशेन जितले प्रोजेक्ट्स आहा ते मेगा प्रोजेक्ट्स आहा ते थोडे होल्डार दवरचे. मांद्रे ग्रामसभेतूय वेगवेगळे विशय चर्चेक आयले. ग्रामस्था फुडें मांडलेले आसा ते बजेट ग्रामस्थांचे जे एडवायस ते घेवपाक जाय त्या खातीर बजेट ग्रामस्था फुडल्यान दवरलें. ग्रामस्थांनी आपापले एडवायस दिल्लेले आसा. येणाऱ्या फोर्टनायट मिटिंगेक ते डिस्कस करतले आनी डिस्कस केल्या नंतर ते फायनलायज केले वयतले. टोटल बजेट कितले आसा? टोटल जो बजेट आसा पळय 4,51,77,000. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंडिगो एअरलायन कंपनीन गोंयांक देशभरांतल्या 6 थळांक जोडपी विमान सेवा रद्द केल्या. म्हायती मेळटा ती अशी. इंडिगोन गोंयासावन देशभरांतल्या 6 थळांक वचपी साप्ताहीक विमानां बंद केल्यात. साप्ताहीक चलपी 32 विमानां बंद केल्यात. मोपा विमानतळावेली 5 जाल्यार दाबोळे सावन येवज करपी 1 विमान अशी 6 विमानां ऑपरेशन बंद केला. मोपा सावन राजकोट, सुरत, वडोदरा, छत्तीसगड, भुवनेश्वर वचपी विमानाचें ऑपरेशन बंद. दाबोळे सावन भोपाळ वचपी साप्ताहीक विमान रद्द केला. विमान सेवा बंद करपाचें कारण मुखार येता तें अशें. सगळे विमान सेवा दिवपी कंपनी खंय वर्साक 3 फावट आपले स्केड्युलिंग थारायतात. इंडिगोन गरमेच्या सिजनाचें स्केड्युलिंग थारायला. विमान सेवा बंद केल्ल्या थळांचेर खंय गरमेच्या दिसांनी लोक वा पर्यटक वचपाक सोदिनात ते खातीर प्रवाशांचो आंकडो उणो आसता. सेवा लॉसांत चलोवची पडटा म्हूण विमान कंपनी असो निर्णय घेता अशी म्हायती मुखार आयल्या. घडये पावसांत हे रूट परत सुरू जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सद्याक आमी आसा हे जंक्शनाचेर. हे जंक्शनाक आमी पळयता की एका वटेन ऑयल टँक्स आसा, एका वटेन टँकर उबे रावल्या आनी एका वटेन हो एक आसा तो कंटिन्युअस हायवे. आमी आयज हांगा येवपाचें एक मुख्य कारण म्हणजे काल हांगा एक फेटल एक्सिडेंट जालो. हो एक बरो डेंजरस टर्न आसा आनी हांगा काल एक फेटल एक्सिडेंटान 2 स्टुडंट बिट्स पिलांनीचे हे वाटेर वतना इंजर्ड जाले. भितरलो एकटो स्टुडंट मेलो. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की काल सुमार 5:30 सुमार हांगा एक्सिडेंट जालो आनी एक बायक आनी एक टँकराचो एक भीषण अपघात जालो आनी तातूंत भितर एक बिट्स पिलांनी स्टुडंट मेलो आनी दुसरो इंजर्ड आसा. जे आमकां सद्याक पुलिसांनी इन्फॉर्मेशन दिल्या की हो जेन्ना अपघात जालो एक बायक घेवन खंय 2 भुरगे बिट्स पिलांनी स्टुडंट, एक म्हणटा तो करण नरसिंह मुर्ती हो भुरगो खंय रावपी मैसूरचो
आनी दुसरो सोहम अधिकारी 26 वर्सांचो बिट्स पिलांनी स्टुडंट हो खंय शांतीनगर फोंड्या रावतालो आनी हे दोनी भुरगे खंय बायक घेवन हे वाठारान बिट्स पिलांनीच्या सायडींतल्यान ते वेर्णा वताले आनी त्या वाटेच्यान खंय एक टँकर येतालो आनी तो जो टँकर आसा हो खंय तरी हे डिपोन वचपाक तो तयारी करतालो. ज्या वाटेच्यान तो टँकर आयलो तर टँकरा ड्रायव्हर आसा पेद्रो आयवो मदेरा हो खंय सालसेत रावपी 66 वर्सांचो ड्रायव्हर आशिल्लो आनी तो टँकर हांगा मदींच भितर टर्न घेतलो आनी ह्या वाटेच्यान येताना तो फास्ट जे बायक आशिल्ले तांचे खंय धडक बसली आनी जेन्ना तो टँकर अर्दे वाटेर पावलो आनी ताजेर जे धडक बसली दे वेंट एंड हिट द रियर एंड ऑफ द टँकर. हे भीषण अपघातान खंय दोनी सारके हे स्टुडंट जे आसा सारके गंभीर इंजर्ड जाले. लोकांनी खंय रोखडो पुलिसांक फोन मारलो, एम्ब्युलन्साक आपयलो आनी एम्ब्युलन्सान घालून हे दोनी स्टुडंटाक ते खंय हॉस्पिटलान व्हरताले. वाटेर खंय हो करण मुर्ती म्हणटा तो भुरगो खंय एक्सपायर जालो आनी दुसरो भुरगो जो आशिल्लो सोहम अधिकारी हो खंय ग्रिवियसली इंजर्ड जालो. ताका थंय पयलीं सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो आनी थंयच्यान खंय ताका बांबोळी व्हेला. पूण जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की खंय तरी तो सारको क्रिटिकल इंजर्ड आसा. लोकांची एक डिमांड आसा की खंय तरी लोकांनी हांगा एकठांय जावपाचें आनी खंय तरी ऑथॉरिटीक आनी कसले मेजर्स हांगा ऑलरेडी स्पीड ब्रेकर लायिल्ले आसा पूण खंय तरी स्पीड ब्रेकर अवॉयड करपाक लोक सायडींतल्यान केन्ना केन्ना वता. लोक केन्ना केन्ना फास्टूय वता आनी हायवे आशिल्ल्या कारणान आनी ह्या जाग्याचेर एक सडनली एक टर्न आशिल्ल्या जागार खंय तरी एक सिग्नल घालपाचो प्रयत्न करचो अशें लोकांची मागणी आसा. पूण जे अपघातान आमी आयज सांगता तातूंत भितर एक तरणे भुरगे 2 तरणे भुरगे गंभीर जाले आनी दोनी स्टुडंट बिट्स पिलांनीचे आनी एकटो भुरगो एक्सपायर जाल्लो आसा. वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर कर्नाटक आनी गोवाच्या सीमेचेर आशिल्ल्या आनमोड आबकारी चेक नाक्याचेर आयचेर वाहनाची तपासणी केली असता त्या वाहनात 46,000 रुपये किमतीचो गोंयचो सोरो हो असा बेकायदेशीरपणे वाहतूक करताना जप्त केल्लो आसा. तेज्यात चालक आसा तो चालक गुजरात राजकोट हांगासरलो. तेका आबकारी विभागान अटक केल्ली आसा. मेळालेल्या म्हायतीनुसार ह्या आयचेरींतल्यान कॉन्क्रीट मशीन आसा, कॉन्क्रीट करपी जी मशीन आसा त्या मशीनची वाहतूक करीत असताना त्या वाहतुकी बरोबर त्यांनी त्या आयचेर वाहनात गोंयचो सोरो आसा तो सोरो भरून तो आपल्या गावात राजकोट गुजरात हांगासर व्हरता आशिल्लो. त्या वेळाचेर ही कारवाय तेंच्यांनी केल्ली आसा. तेजी चौकशी केली असता आपल्या गावात हो सोरो आसा तो विकपा खातीर त्यांनी ह्या गाडींतल्यान तो सोरो व्हरपाक लागिल्लो. तेच्या खातीर त्यांनी कोकण हो मार्ग न निवडता तो मार्ग आनमोड बेळगाव कोल्हापूर या मार्गे तो कोकणात वचून मागीर मुंबई मार्गे तो गुजराताक वयता आशिल्लो. तेच्या खातीर स्पेशली हो मार्ग आसा तो त्यांनी दारू तस्करी खातीर निवडलेली अशी माहिती प्राथमिक चौकशीत आबकारी विभागाक समोर येयल्ली आसा. ट्युरिझम सीझन सुरू जालो की दर वर्सा शेकवाले आनी पर्यटकां मदीं वाद जाल्ल्याच्यो बातम्यो मुखार येतात. 2 दिसां पयलीं कळंगूट एका ट्युरिस्टाक शेकार काम करतल्या कामगारांनी बडयल्ल्याचें प्रकरण मुखार आयिल्लें. 2 कामगारांक पुलिसांनी अटक केल्ली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार मायकल लोबोन प्रकरणाची खर कारवाय जातली म्हूण उतरूय दिल्लें. मात फक्त शेकवाल्यांक कित्याक दोशी ठरवप? सोरो पिवन झगडी करतल्या ट्युरिस्टां आड सरकार कित्याक एक्शन घेना काय म्हूण शेकवाले प्रश्न करतात. ते सॉल्ट जाला ते बाबतींत हांव म्हणटा कितें ते घडलां तें वायट घडलां. ते भुरग्यांनी तांकां मारूंक हो नासले आनी तेंचे रोगतां काडूंक हो नासली. पूण थंयसर पयले हे ट्युरिस्ट बियॉन्ड येयल्यांचोर ड्रंक आसले सारके ते. सो हे कोणें मारले पयले? ट्युरिस्टान आमच्या शेकाच्या स्टाफाक मारले. आमी मार कित्याक घेवपाचो ट्युरिस्टांचो? हांव मागता आमकां जस्टीस दिवची. शेकवाल्याचें नांव बश्टीत पिड्यार करूं नाकात. शेकवाले जावन आसा इजी टार्गेट फॉर ऑल द पॉलिटिशियन्स अँड ब्युरोक्रेट्स अँड इवन द लोकल पीपल. आमी पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म सगळ्यांचे भरता. बोलल्या उपरांत आमकां कळना तो स्टाफ जो मेवलो आमकां तो गुंडा मोवाली वो कितें आमकां कांयच कळना. ट्युरिस्टांकूय वॉर्न करूंक जाय आमच्या गोंयच्या सरकारान. गोवा गव्हर्मेंट गोवा ट्युरिझमान एक मेसेज घालूंक जाय. डू नॉट कम एंड एब्यूज आमच्या गोंयकार भुरग्यांक. मिनिस्टरान एमएलएन स्टेटमेंट केला दॅट वी आर टू बी ब्लेम. दे शूड टेक बॅक देअर स्टेटमेंट. दे शूड रिवर्ट बॅक. आनी ते ट्युरिस्टां जे आतिथ्य देवो भाव म्हणून आमी तांकां खोशी करून धाडपाचे. ऑल इंडियन टुरिस्ट that you all come to Goa, enjoy your holidays, but respect the local people and the local traditions and culture. गोंयांत शेकवाल्यांचो धंदो बरो चलचो. मारामारीचे हे प्रसंग उपरासचे न्हय म्हूण ट्युरिस्टांच्या मनांनी पुलिसांचो भंय रिकपाक जाय.
सरकारान दर्या वेळांचेर पुलीस फोर्स वाडोवपाची गरज म्हूण मॅन्युअल कार्दोजो गोवन ट्रेडिशनल शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष उलयलो. I strongly condemn such incidents. शेकवाले जे आहा they never wanted to make a fight. समजा तूं हे ट्युरिस्ट जे येता न्हू हे तुका पुश कोत्ता सारके तुका प्रोवोक कोत्ता ही झगडी करपाक आनी जेन्ना ते मातशे तांकां पिवन सुबेज जाता तेन्ना झगडी तुका 100% आसता. सरकाराकूय सांगता जो पुलीस फोर्स जो तांचो बिचार आहा दॅट इज नॉट एडिक्वेट. 5-10% आनीक ह्यो स्ट्रेंथ थिंगा वाडोवंक जाय. ट्युरिस्टांक एक भिरांत दिसपाक जाय की असले इन्सिडेंट ना करपाक लागून. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. गोयच्या मिठाक आग्राचें मीठ ह्या नांवान आमी डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी GI एप्लिकेशन फायल केल्लें आसा. ओके. आणि मागीर पेडण्याचे आगरवाड्याचे मिटकार आसात तशेंच तिसवाडीन बातीम हांगा मिटकार आसात. ह्या दोगांय लोकांची मिटींग घेवन तेंची आमी एंथोनी वास ह्याच्या अध्यक्षता खाली आमी तेंची एक कमिटी केल्ली आहा. कमिटी केल्ली आसा. आणि हय आणि ते जे असोसिएशन केलें ते असोसिएशनान आतां आमी एप्लिकंट म्हणून फुडें हाडटले सो आणि तांकां तो आमी GI मेळोवन दितले. सो प्रोसेस स्टार्ट आसा. हय प्रोसेस स्टार्ट ऑलरेडी फायल केला आमी आणि आता फुडलो प्रोसेस म्हणजे आमी संघटना स्थापन केल्ली आसा जांकां आमी एप्लिकंट म्हणून फुडें हाडटले. आनी एक वर्ष वयतले ताका सगळे GI एक्झामिनेशन जावपाक आनी मागीर बाकीचे प्रोसेस कंप्लीट जावपाक एक वर्ष कमान वयता. आमची सासूबाई बटे करता 40 वर्सां वयर जाली ते करता. आतां मीठ मार्केटांचो मिठाचो रेट कसो कितें आसा? मार्केटान आमी हिंगा विकता तो होलसेल कसो तोच आमचो 250 असो डबो आसा. तो व्हरपाक लोक कास्तीक करता. जसो मिठाक डिमांड आसा काय मातसो डिमांड कमी बीन जाला? डिमांड चड आहा ते भायले मीठ चड लोक हांग सोदिना हेच मीठ सोदता खावपाक. पण आमकां चड मानाय मेळना ते काडून करून जायते आगोर असो पाडूय आसा. आतां आमी पळयलें की खूब कडेन मिठाचे जागोर आसता ते बंद जाल्ले आसा. रिजन कितें तेजे खातीर? ताका लागून मानाय मेळना. मानाय कांयच गावना. हे मानाय सगळे भायले ते येताय न्हू ते एडवान्स सोदताय आनी आमकां तो आगोर बंद उरोंक नाका म्हणून ते आमी एडवान्स दिताय तांकां. पावस पडलो जाल्यार आगोर बुडटाय न्हू ते सगळे मेल्ट जाताय जायनाय आनी आगोर काडपाक मेळनाय. पावसाचे एक दिनात आतां आगोर काडटात ते टायमार येत जाल्यार. गोंयचे लोक गावता आतां मिठा ना गोंयकार कोण काडिना. आमकां कांय हेल्प ना गोवोरमेंटाचो कित्याक आगोर बुडलो कितें केलें जाल्यार पावस येयलो जाल्यार आमकां लॉस. तुमकां लॉस. जशी शेतकारांक बी सबसिडी गावता तशी सबसिडी बी कांयच गावना. आमचे सद्या कोरपाक केला तशें पूण अजून मेळूंक ना आमकां ते. प्रॉफीट तुमकां व्हडलें गावना फक्त तुमच्या आगोर बंद उरपाक जायना म्हणून तुमी हे सगळें चालू दवरलें आसा. चालू जाता बंद उरो जाल्यार पाड जाता न्हू मीठ मातशें उणें जाता आनी आगोरूय सगळें खूब पाड आहा आगोर कित्याक ते मानाय लागून. लोकांक हांगासर मीठ रेडी जाल्यार दिसता पूण हे मीठ करपाक कितलो टायम वयता? टायम दोन आतां नोव्हेंबर डिसेंबरान सुकयता तो आगोर आतां बदलो आसता पळय तो आनी मागीर फेब्रुवारी मार्च म्हणल्यार स्टार्टींग ते मीठ रेडी जाता. सो ऑलमोस्ट एक 3-4 म्हयने तरी रेडी जावपा खातीर वयता मिठा खातीर. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. Healthcare today is not only about technology, advancement, or medical innovation. It is equally about compassion, empathy, and a deeper understanding of the human condition. In such a time, homeopathy stands as a gentle yet powerful reminder that healing is not merely about suppressing disease. It is about restoring balance, physical, emotional, and mental. Every patient is viewed as unique with their own constitution, environment, and life circumstances. In areas such as cancer care, where patients often undergo physical and emotionally demanding treatments, supportive therapies can play a meaningful role. Homeopathy is increasingly being explored as a supportive approach that may help patients cope with the challenges of treatment. Scientific discussions such as the ones planned today on the role of homeopathy and oncology and cardiology contribute to expanding the understanding
and exploring new possibilities for patient care.